करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावल्या वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊं दी जागे जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे नमस्कार. जायत जागे प्रोग्रामांत अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार. आयचो आमचो पयलो विशय आसा मायनिंगाच्या विशयांत. आमचो मुख्यमंत्री दिल्लीक वता प्रधानमंत्र्यांक मेळपाक. देव सगळे न्हिदून आसात, जज सगळे सुटयो घेतात. देव सगळे न्हिदून आसात, जज सगळे सुटयो घेतात. प्रधानमंत्री काडटा झेमो, ताका तुमी जागोंक वतात. प्रधानमंत्री काडटा झेमो, ताका तुमी जागोंक वतात. स्पेशल स्टेटसाचेर आयज पत्र वता. स्पेशल स्टेटस आनी मायनिंग दोनूय विशयाचेर 1 ते 5 तारखे भितर हांवें अपॉयंटमेंट मागलेली आसा. बिकॉज प्रायम मिनिस्टर इज आउट ऑफ कंट्री, इज गोईंग टू जपान आय थिंक फ्रॉम नेक्स्ट कपल ऑफ डेज. आमी एक म्हणजे पयली बँकांक इंट्रस्ट सगळ्या वेगवेगळ्या जे पळय बारीक मोठे हांव मायन ओनर म्हणना, ट्रकवाले बार्जवाले तांचो इंट्रस्ट वेव करचो आनी तांकां मोरेटोरियम दिवचो पिरियड रिपेमेंटाक. हो एक डिमांड आहा. लॉस ऑफ जॉबा खातीर थोडे कॉम्पेन्सेशन स्टेटीक एकूण 3000 कोटीचे तरी आर्थीक पॅकेज दिवचे अशें आमी बरयल्लें आहा. तर प्रधानमंत्र्याक विशय खबर आसा आनीक शरद पवार हाजे पयलीं ताजे कडेन उलयला आनी गोंयच्या मायनिंग पिपल्स फ्रंटांतले फुडारी ताजे कडेन वचून उलयल्या म्हणटा ताका विशय खबर आसा. पूण राज्याचो मुख्यमंत्री आणि देशाचो प्रधानमंत्री हांच्या भितर एक फॉर्मल नातें आसता, एक औपचारीक नातें आसता आनी राज्याचे कितें कितें प्रॉब्लेम आसा ते सगळे मुख्यमंत्री जांकां वेळ मेळटा तेन्ना एक अपॉयंटमेंट घेवन प्रधानमंत्र्याक मेळटात. तसो आमचो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्र्याक मेळटलो. आमकां दिसता प्रधानमंत्र्याक मेळूनच फक्त काम जावचें ना, कारण प्रधानमंत्री लोकांक ताजो सेक्रेटरी बी फोन करून सांगतले मातशें बेगीन करात रे, काम बेगीन जावं येता. पूण ताज्या भायर आमी जे तांचे कडेन मागता तें अर्थमंत्र्याचें काम आसा. म्हणजे रिजर्व बँकेक सांगपाचें तुमी तांकां फावो त्यो सवलती दियात. दुसरी गजाल, राज्य सरकाराक जर आमकां गोंयाक जर स्पेशल पॅकेज जाय 3000 कोटीची, तेंय बी अर्थमंत्र्याचें काम. म्हणून अर्थमंत्र्यांकय मेळिल्लें, चिदंबरमाकय मेळिल्लें बरें. जेन्ना गोंयची डेलिगेशन फायनान्स मिनिस्टराक मेळ्ळें, चिदंबरमाक मेळ्ळें, तेन्ना ताणें म्हणलें खंय अशें म्हणून आमच्या कानार आयलां की युअर चीफ मिनिस्टर हॅज नॉट एट मेट मी म्हणून. म्हणजे तुमचो मुख्यमंत्री अजून आमकां मेळूना आनी ताणें विशय आपल्याक तो सारको समजावन सांगूना अशें म्हणून. म्हणटकर कितें आसता, राज्य सरकार धरात आनीक भारत सरकार धरात, खंयचेंय सरकार धरल्यार वेगळे वेगळे पावण्यांचेर वेगळे वेगळे लोकांक ज्यांच्या हातान पावर आसता तांकां अहंकार आसता आनी त्या प्रत्येकाच्या अहंकाराक सांबाळून आपली कामां करून घेवपाक जाय, तातूंत शाणेपण आसा. म्हणटकर हो फायनान्स मिनिस्टर चिदंबरम आसा ताकाय वचून मेळपा जाय. आनीक एक गजाल म्हणजे गोंयांत मीन बंद जाल्ल्यान फक्त गोंयकारांकूच नुकसान जाता अशें न्ही, भारत सरकाराकय बी नुकसान जाता. एक्सपोर्ट कमी जालो म्हणटकर परकी चलान कमी येता आनी भारत सरकाराची एक्सपोर्ट ड्युटी बी कमी जाता. म्हणटकर फायनान्स मिनिस्टराक मेळून मागीर कॉमर्स मिनिस्टराक मेळ्ळ्या बरें. म्हणजे वाणिज्य मंत्री जो आसा ताकाय मेळपा जाय, कारण ताकाय बी बाबा अर्जन्सी आसपा जाय, ताकतीक आसपा जाय, जितले बेगीन सुरू करता तितलें बरें म्हणून. आनी खाण मंत्री, जे देशांत खाणीचो वेवसाय खाणीचो उद्योग बरे भशेन चलपाक जाय हाजी जतनाय खाण मंत्रालया कडेन आसता. म्हणटकर गोंयचें मीन बंद जातकीर बाबा तुमी कितें करता, खाण मंत्रालय कितें करता असो प्रश्न येता. तांकांय बी मेळपा जाय. हे सगळ्यांक मेळून मागीर तांचे कडेन उलोवन तांकां याद करून दिवन आनी आमची उरली जयंती नटराजन पर्यावरण मंत्री. पर्यावरण मंत्र्यान गोंयांत येवन राजकीय पर्यावरण सामकी वाट लायली, पर्यावरणाची सामकी वाट लायली. कारण बेठीच येवन आमच्या मुख्यमंत्र्यांचेर घसरली कांयच कारण नासतना. आनी म्हणटकर आमचो मुख्यमंत्री तिका मेळटलो काय ना हें खबर ना, पूण मेळना जाल्यार बसून तिका याद करून तिच्यो फायली फुडें धुकलून हो प्रश्न जाता तितले बेगीन सोडोवपाची वेवस्था आमच्या मुख्यमंत्र्यान थंय करपाची. हे जालें मेळपाची गजाली.
आता दुसरी गजाल म्हणजे गोंय विधानसभेन एकमतान ठराव पास केला. दिल्लीक हाजो व्हडलोसो बोवाळ जावना काय आमकां दिसता. कारण भारतांतली राज्यां जीं आसात तांकां वेगळे वेगळे प्रश्न आसात आनी मायनिंगाच्या प्रश्नाचेर खंयच्याच विधानसभेन एकमतान असलो आमकां मीन जाय म्हणून ठराव पास करूना अशें म्हाका दिसता. आनी ठराव पास केल्ल्याचें आयकूंक येवना, खंयक वाचनांत येवना. म्हणटकर आमची विधानसभा एकच विधानसभा देशांतली जाणी हो ठराव पास केला. ही गजाल तांच्या कानार पावपाक जाय, तांचे तकलेंत सामकी ठासून दवरपाक जाय आनी सांगपाक जाय की बाबा विधानसभेन जें एकमतान केलां ताका अर्थ आसा. आनी हाजो अर्थ असो की आमचे भितर मायनींग विशय जो आसा त्या विशयाचेर मतभेद ना, ते जाता तितले बेगीन सुरू करपाक जाय. आनी ताचे फाटल्यान सगळे MLAचो फोर्स आसा, सगळे लोकशायेचो फोर्स आसा. हेंय तांकां सांगपाक जाय. कशे तरेन सांगपाचें हें आमच्या सरकारान हाजेर विचार करपाचो. आनीक एक गजाल ह्या विशयाचेर आसा म्हणटा ती एक पब्लीक एज्युकेशन, भौसाचें शिक्षण, भौसाक म्हायती. हांव गोंयचे भौसाक म्हणना, दिल्लीचे भौसाक. आनी दिल्लीचे भौसान सगळे मोठे मोठे वकील, मोठे मोठे जज, मोठे मोठे सरकारी नोकर मंत्री सगळे असतात. आतां थंय पळय आसा न्ही, गोंयांत आमगेले GCCI आसा, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, CII आसा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ह्यो आनीक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, FICCI, ASSOCHAM, ह्यो ज्यो संस्था आसात राष्ट्रीय पातळीवेल्यो, त्यो सगळे उद्योग धंद्याचे समूहाचे ते समूह ते चोमे एक कडेन आसतात. ते म्हणल्यार तांणी कितें म्हणल्यार भारत सरकार आयकुचेंच पडटा. म्हणटकर तांकां मेळून म्हणजे प्रधानमंत्री आमच्या मुख्यमंत्र्यान तांकां मेळपाची गरज ना, पूण तांकां आमच्या ऑफिसरांनी मेळून तांकां समजावन सांगपाक जाय की बाबा गोंया खातीर तुमी कितें तरी करपाक जाय. तुमी सेमिनार करात, व्हडल्यो मिटिंगो करात, ताका मंत्र्यांक आपयात आनी खंयच्या विशयाचेर उलयात. ज्युडिशरी वर्सीस एक्झिक्युटीव. जेन्ना जज आपलो न्याय दिता, न्यायीक बांदावळीन जज न्याय दिता तेन्ना ताणें ताजो समाजाचेर कितें परिणाम जातलो हाजोय विचार करपाक जाय. अशें म्हणून एक जज्जांचेर भायल्यान समाजाचें प्रेशर हाडपा जाय की तुमी फक्त कागदी कायदे पळोवन ताजेर निवाडो दिनाकात, ताजेर जजमेंट दिनाकात. लोकांचेर कितें परिणाम जातलो तेय बी ताजेरूय बी ताजेरूय बी विचार करात. आनीक एक निमाणी गजाल म्हणजे राष्ट्रपतीक पत्र बरोवपाक जाय. राष्ट्रपती जायते फावटी कितें करता, देशाक जे म्हत्वाचे विशय आसता देशाच्या पातळीचेर त्यांनी ज्या विशयांचेर ज्युडिशरीन नोंद घेवची अशें तांकां दिसता तेन्ना राष्ट्रपती सुप्रीम कोर्टाक पत्र बरयता की अशें 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 आसा, हाजेर तुमी लक्ष दिवचें, हाजेर तुमी विचार करचो म्हणून. असो ह्या मायनिंगाचेर जो जजमेंट दिला त्या विशयांतले जजमेंट दिता आसतना पूर्ण विचार करून दिवचो. समाजाचेर, इकॉनॉमीचेर, आमच्या अर्थीक बांदावळीचेर कसलो परिणाम जातलो हाजो विचार करून दिवचो. अशें म्हणून आमी राष्ट्रपतीक सुचोवणी करूंक जाय. राष्ट्रपतीन सुप्रीम कोर्टाक बरोवंक जाय. तो बरयतलो काय ना हो ताजो प्रश्न, पूण आमी हें सुचोवपाक जाय. आनी हाजे पयलीं ताणें खुबशीं अशीं पत्रां बरयल्यात. म्हणटकर आमचो मुख्यमंत्री जो दिल्लीक वतलो अपॉयंटमेंट घेवन तेन्ना ताणें ह्यो सगळ्यो गजाली करपाच्यो. मागीर जो नेट पळय लागला गोंयच्यान मीन बेगीन सुरू करा म्हणून ताका आनीक नेट लागतलो अशी आमी आस्त धरतात. हो जालो आमचो पयलो विशय. जायात जागे जायात जागे. आमचो दुसरो विशय आसा मोपाचें राजकारण. मोपा नाका म्हणटा फादर, जाय म्हणटा भाई ब्रदर. मोपा नाका म्हणटा फादर, जाय म्हणटा भाई ब्रदर. आमी गोंयकार म्हणटा फादर, तुमी बेकार म्हणटा ब्रदर. आमी गोंयकार म्हणटा फादर, तुमी बेकार म्हणटा ब्रदर. I promise before the airport is commissioned, 2 promises to the state of Goa and including comfort zone for South Goa. Number 1, the first condition in this RFQ will be that Daboli will remain operational. This is the condition in the RFQ. This is 1. Number 2, which is very important. Before the airport becomes operational, there will be 4 and 6 lane connectivity to the full of Goa. Within next 4 years, I promise much before airport is, because airport from today airport will take about 6 years to complete, because it will be super express highway, not intersected by crossroads. All crossroads will be underpass or overpass.
कोण तरी एखाद्या विशयाक विरोध करता ताचेर तुजें मत दिवंकूच जाय अशें ना. एक लक्षात दवरुया, लक्ष्मीकांत पार्सेकार किंवा हांगासरलें शासन हें ह्या राज्याचें शासन आसा. ह्या गोव्याक गोंयच्या विकासाच्या दृश्टीन, गोंयच्या भवितव्याच्या दृश्टीन स्वतंत्र आनी एक विमानतळ जाय आनी ती जागा मोपा शिवाय दुसरी ना. आनी खंय तरी काणकोण जागा आसा किंवा वाळपय जागा आसा किंवा सासणी जागा आसा अशें ना. मोपाचे अरावंड जी एरिया आसा ती फ्रीज करपाक हें सांगला. गव्हर्मेंटान उतर दिला. पार्टीज स्टँड इज दॅट दे विल फ्रीज, कारण देर आर एलिगेशन्स इन ऑल्सो मिडिया रिपोर्ट्स की तुमच्या खुबशा पार्टी लिडर्सांनी थंय जागे बिगे घेवन दवरल्या. कशें आसा, एलिगेशन्स करप ना, एलिगेशन्स हे अजून पर्यंत कोणी सबस्टेन्शिएट करूं ना. थंय रिकॉर्डाचेर जागे आसा. पार्सेकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकार हो मुळान पेडणे ताचे भरपूर जागे आसात. हे नवीन घेतलेले ना ना, मुळान भरपूर जागे आसात. अशें धरून वचया की हांव आतां समजा हांगा ह्या जाग्यार रावता, म्हजे जागे आसात आनी हांवें जर समजा ह्याच जाग्याचेर आनीकूय जागे समजा घेतले म्हणून कितें हांव त्या एका विशिश्ट उद्दिश्टांतल्यान जागो घेतलो अशें तूं म्हणूंक शकना. मोपा कडेन कोण पळयत नाशिल्ले. अकस्मात एअरपोर्ट प्रोजेक्ट येता म्हणटकर ते जागे ना 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 पूण जे फ्रीजिंग ऑफ एरिया आसा पळय ताजेर तुमी फर्म आसा की 7 किलोमिटर एरिया आमी डेव्हलप. डेफिनेटली ना. साऊथ गोव्यात परत हांव तें मानपाक तयार ना. साऊथ गोव्यात केपें येता, साऊथ गोव्यात सांगे येता, साऊथ गोव्यात काणकोण येता, साऊथ गोव्यात फोंडा येता. सालसेतीतले काही जाण प्रयत्न करतात, ही गजाल खरी. हेच्या पयलीं ह्या विशयाचेर लोकांक भडकोवन राजकारण करपाचो प्रयत्न केलो आनी तांकां जेणे मोपा विरोधी प्रयत्न केलो तांकां लोकांनी जागा दाखयल्ली आसा. त्यामुळे मोपाचो विशय हो राजकीय विशय न्ही. मोपाचो विशय हो पूर्ण गोमंतकाच्या हिताचो विशय. जिल्ह्यान म्हटले जाल्यार 5 लाख उत्तर गोंयांत, 5 लाख दक्षिण गोंयांत ओवर एंड ऑल. तेतूंतले खूब प्रयत्न करून 3000 लोक जमयले 5 लाखांतले, जाल्यार ताका विरोध कसो म्हणटलो. ताच्यो फोटी आमी लोकां मुखार एक्सपोज करूच रावतलो. अँड दॅट मे ब्रिंग हीज गव्हर्मेंट डावन. I can even say that the Mopa airport is going to be the death of this government. आम्ही फकत 7 लोकांक उठून करता. तो आपशीच he will come down by himself. आम्ही उडोवची गरज ना, तो आपुणूच पडटलो. मोपाचें राजकारण जितले जितले 2014ची लोकसभा वेंचणूक लागीं येता तितले तितले मोपाचें राजकारण चड तापत वता. एके वटेन फादर एमेरितो कितें उलयता ताजेर मागीर आमचे मुख्यमंत्री उलयता. फादर एमेरितोक दिसता आपूण गुगली घालता म्हणून सरकाराचेर, पूण ताणें घालिल्ल्या गुगलीक पर्रीकार सिक्सर मारता. फाटीं कितें जालें, फाटीं ती 15 मेची लोहिया मैदानाचेर मिटींग जातकर मुख्यमंत्री मडगांव गेलो आनी तेन्ना तागेलो फादर एमेरितोचो एक गुगली बॉल पडिल्लो न्ही, ताजेर ताणें 3 सिक्सरी मारल्यो. एका बॉलाचेर 3 सिक्सरी. हातूंत स्पॉट फिक्सिंग बी कांय ना. स्पॉट फिक्सिंग सादें 3 ताका सिक्सरी मारपाची संवय. पयली सिक्सर खंयची की RFQ जी आसा, रिक्वेस्ट फॉर क्वॉलिफिकेशन म्हणटात ताका. RFQ आसा तो डॉक्युमेंट सरकार जो दिता जे टेंडर भरतले, निविदा भरतले तांकां, तातूंत बरयल्लें आसतलें की दाबोळी अशेंच उरतले, दाबोळेक विमानां येतलीं, वाडत वतलीं, लोकूय वाडत वतले. ते तकलेन धरून तुमी बाबा मोपा फायद्याचें पडटलें काय ना हाजेर विचार करचो आनी ताजेर निविदा भरची. ही जाली पयली सिक्सर. दुसरी सिक्सर सारके मोपाच्यान सावथ गोवा पर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग 4 पदरी राष्ट्रीय महामार्ग आपूण तयार करतलो म्हणून मोपा सुरू जावचे पयलीं. म्हणटकच थंयच्यान फास्ट लोक हांगा येवपाक शकतले. जांकां भिरांत दिसता की सावथ गोवाचे बिजनेस पेड्ड्यार जातले आनी हॉटेलां रिकामी पडटलीं म्हूण तांकां हे तांचे खातीर ही सिक्सर, म्हणजे तुमी भियानाकात बेगीन पावतले म्हणून. आनी तिसरी सिक्सर नेवी खातीर. तुमी जर दाबोळेच्यान वचपाक सोदता जाल्यार तुमचें ठिकाण जें हालोवपाक सोदतात जाल्यार आपूण तुमकां मोपा फुकट जमीन दिता म्हणून. ही एक सगळ्यांत व्हडली सिक्सर. म्हणटकर ह्यो 3 सिक्सरी पळय आसा न्ही, आतां फादर एमेरित विचार करता जातलो आनी कसलो बॉल घालचो काय म्हणून. ते तिनूय सिक्सरी मारल्यो.